पणजे 3-4 म्हयन्यां वयर ज्यो बेबंद गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा तांची येरादारी पुलिशेन वळेरी काडल्या। येरादारी पुलिशेक पार्किंग सुवातेर दीर्घ काळाक दवरिल्ल्यो सुमार 199 गाडयांचो अदमास मेळ्ळा। हाचेर कारवाय जातली म्हण म्हायती येरादारी डीवायएसपी धर्मेश आंगले हांणी दिल्या। आरडेक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। ओनराक 7 दिसां भितर प्रत्येक मनशाक खबर आहा की आपली गाडी खंय आसा। नोटिसीस धाडल्या तांकां? नोटिसीस आमी वचून धाडून आमी आयडेंटिफाय केलो, नोटिसीस रेडी जाल्या, नोटिसीस इमिजिएटली वतली। सो तो नोटीस मेळटकच 7 दिसां भितर जाता तांचे जर व्हेकल्स ते लिफ्ट करना मागीर आमकां फूल डे कारवाय लागची। परत आमी सेकंड नोटीस तांकां धाडटले की ही गाडी जी अमके कडेन आसा ती आमी एबंडंट म्हणून समजना, ती गाडी उबारा म्हणून, आनी जर तर तरी आसतना तो एक्शन घेना देन वी वील हॅव टू टेक फर्दर एक्शन। सेकंड अश्यो खुबश्यो गव्हर्मेंट व्हेकल्स आसा ज्यो अनआयडेंटिफाय ज्यो पार्क केल्ले आसा, खूब वर्सां जाली, त्याय गाडयांचेर तांकां ऑलरेडी आमी सांगिल्लें आसा की तुमच्यो गाडयो कितल्यो जाल्यार ह्या पोजिशनान आसा, त्यो गाडयो मातश्यो उबारून तुमच्या ताब्यान घ्या। पणजे पुलीस स्टेशनाच्या भायर पळोवंक गेल्यार पणजे पुलीस स्टेशनाचे व्हेकल्स ज्यो पळय आसा दे आर एक्सिडेंट व्हेकल्स, दे आर इन्वॉल्ड इन क्रायम्स, कळ्ळें न्ही। आनी त्यो व्हेकल्स ज्यो पळय आसा एक्सिडेंट्स ताजेर कोण तरी दुखापत जावन मेल्लो आसा आनी ती अनक्लेम्ड व्हेकल उरल्या। इट इज नॉट एन एबंडंट व्हेकल। एबंडंट व्हेकल इज डिफरंट एन अनक्लेम्ड व्हेकल इज डिफरंट। अनक्लेम्ड म्हणजे ते मनशाक एक्सिडंट जावन ताजो हात पांय मोडिल्लो आसा, ताच्यान ती व्हरपाक जायना अशा परिस्थितीन आसा, किंवा ती एक्सिडंट जावन तो मनीस मेल्लो आसा आनी ताका क्लेमंट ना, अशा परिस्थितीन ती व्हेकल्स उरिल्ले आसा। सो त्यो गाडी आनी ते सर्वेच्या प्रमाणे अरावंड 199 म्हणजे ऑलमोस्ट 200 गाडयो आमी आयडेंटिफाय केल्या ज्यो अनअटेंडेड पोजिशनान दवरलेल्या। कायदो असो म्हणटा की खंयची एक व्हेकल जर तर 10 वरांच्या वयर एका जाग्याचेर अनअटेंडेड जर तर दवरली जाल्यार ती एबंडंट व्हेकल म्हणून समजून पुलिसान ताजेर कारवाय करपाक। अशा पोजिशनान आमी ते गाडयेची परिस्थिती पळयत जाल्यारच कळटा की ही व्हेकल खूब तेंप जाली अनअटेंडेड आसा म्हणून। अश्यो व्हेकल्स आमी सर्वे करून आयडेंटिफाय केल्ली आसा आनी ह्यो 200 व्हेकल्स आमी त्या ओनरांक नोटिफाय करतले की ह्यो 200 व्हेकल्स तुमचे अनअटेंडेड आमकां सांपडल्या आनी आमी फुडली कारवाई म्हणजे ती एबंडंट गाडी उबारून आमच्या ताब्यान घेतल्या। आनी तरी आसतना ताच्या पयलीं जर तो ती घेवन वता जाल्यार वी वील एक्सक्यूज इट। आनी जर तर तो घेवन वचना म्हणजे सेकंड सर्वेन ती गाडी तशीच जर तर आमकां सांपडली, ती व्हेकल आमी ताब्यान घेतले आनी मागीर फुडली कारवाई म्हणजे कलेक्टराक लेटर करून ती आमी ऑक्शनिंगाचो प्रोसेस स्टार्ट केली। आनी कोर्ट प्रॉपर्टी म्हणजे अलॉंग विथ चार्जशीट ती प्रॉपर्टी कोर्टान कोर्टा कडेन थंय जागो नाशिल्ल्या कारणान कोर्ट आमकां डायरेक्शन्स दिता की सध्या ती तुमचे कडेन तुमच्या ताब्यान दवरा, जेन्ना एविडन्साक आमकां ती जाय पडटली तेन्ना तुमकां आमी प्रोड्यूस करपाक लायता। असल्या परिस्थितीन त्यो गाडयो थंय दवरलेल्यो आसा म्हणटकच जेन्ना कोर्टाची अशी ऑर्डर आसा तेन्ना आमकां त्या गाडयेक कांयच करूंक मेळना, आमकां हात लावंक मेळना। सो बिकॉज ऑफ दीस दॅट दोज व्हेकल्स आर सीन। गव्हर्मेंटा कडेन कितें तुमी अशें हें केलां की आमकां एक जागो खंय तरी आयडेंटिफाय करता? आमी ऑलरेडी सीसीपी कडेन हांव उलयल्लो आसा आनी सीसीपीन आमकां बायंगिणी एक तांचे यार्ड आसा से हाज्या फाटल्यान, थंय एक चर्चीच्या फाटल्यान आमकां एक यार्ड दिल्लो आसा, थंय व्हरून आमी त्यो गाडयो ताब्यान घेतल्या आनी मागीर ताजेर फुडली कारवाय चल्ला। This process will come in next 15 days म्हणू शकता आमी? I cannot say that because I have to find the owners. Some of the I am not in a position to tell you right now whether the owner will be available here or not. It will depend upon the owner because last time आम्ही हो असोच एक्सरसाइज केल्लो आसा। थोडे ओनर्स आउट ऑफ कंट्री आसात, थोडे आउट ऑफ स्टेट आसात, म्हणटकच ते ओनराचो आमकां पत्तो मेळोवन ताजेर फुडें तो कसो मेळटा त्या प्रमाणे फुडली कारवाई जाता। केन्ना स्टार्ट केल्ले तुमी आयडेंटिफाय करपाक? आमी आयडेंटिफाय केल्यार एक ऑलमोस्ट 15-20 दीस मागीर जाले। आमी मागीर थोडे दीस बिझी उरले, लॉ अँड ऑर्डराची सिच्युएशन जालें ताका लागून बिझी, ताच्या उपरांत आतां ही कारवाई स्टार्ट केली। सो टोटल 120 कितले? 200 ऑलमोस्ट 199 व्हेकल्स। सर अशें आहा की पणजेन आसा पळय सरावंडींग थोडी घरांय आसा रेजिडेंशियल, जशे पळय तुवें सांगलें की थोडे भायर आसता आनी येता, तर तांकां पार्किंग तेच आसा वयर रस्त्यांचेर, तर तेंचें कितें जाता? पूण ती व्हेकल चालीर आसा काय ना ती कळटा न्ही। अनएबंडंट व्हेकल म्हणजे अनअटेंडेड व्हेकल्स म्हणजे एबंडंट व्हेकल म्हणल्यार
for more than 3 months, 4 months, 5 months, you are not removing the vehicle. You cannot be taking for the authorities for granted and keeping your vehicles.